पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। लोकसभा सचिवालयाचे 8 कर्मचारी जाले निलंबित। 4 आरोप्या 8 दिल्ली पुलीस स्पेशल सेलान कागाळ जाली नोंद। संसदेच्या कामकाजांत आडमेळ हाडिल्ल्यान डेरेक ओब्रायन सयत 15 खासदार पुराय शिंयाळी अधिवेशनांतल्यान जाले निलंबित। संसदेचे कामकाज फाल्यां मेरेन स्थगीत। अपघात प्रवण क्षेत्रांत गतिरोधक आनी ट्रॅफिक सिग्नल बसोवपाचें काम 2 म्हयन्यां भितर जातलें पुराय। अपघातांत आळो हाडपा खातीर येरादारीत पुलिसांचे सुचोवणेची बेगीनच जातली अंमलबजावणी। मुखेलमंत्री CMRY येवजणेत सुदारणा। येवजणे खाला उत्पन्नाची मर्यादा काडून उडयल्या आनी पिरायेची मर्यादा 50 वर्सां मेरेन वाडयल्या। आनी उर्जेच्या पर्यायी स्त्रोतांचे गांभीर्यान विचार करचो पडटलो। पर्यावरण आनी न्याय व्यवस्थेचे मंत्री आलेस सिक्वेरा हांणी उर्जा संवर्धन दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळीत उक्तायलो हुस्को। आनी आतां खबरो विस्तारान। काल लोकसभेत जाल्ल्या सुरक्षा चुकेच्या फाटभुंयेर परिसरांत सुरक्षेंत वाड करून प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधीक सुद्दां मुखेल मकर द्वारा कडल्यान आज पयस दवरिल्लें। घर मंत्रालयान हे विशीं चौकशेचे निर्देश दिल्यात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण लोकसभा सचिवालयाच्या 8 कर्मचाऱ्यांक हे संबंधान निलंबित केल्यात। तशेंच साबार प्रकरणाची चौकशी करपाक CRPFचे महासंचालक अनिल दयाल सिंग हांच्या फुडारपणा खाला एका समितीची स्थापणूक केल्या। हे समितीन साबार सुरक्षा एजन्सीचे वांगडी तशेंच तज्ञ आस्पावीत आसात। ही समिती पुराय घडणुकेचो नियाळ घर मंत्रालयाक दितली। मजगतीं दर्शकां खातीर संसदेची दारां तात्पुरती बंद केल्या तशेंच खासदारांच्या खासा सहाय्यकांचोय प्रवेश सध्या बंद दवरला। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी लोकसभेत हे विशीं उलयतना ही घडणुके उपरांत साबार खासदारांनी दर्शकांक पास दितना सादुरकाय बाळगुची अशें सुचयलें। सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए। काल जाल्ली घडणूक ही दुर्भाग्यपूर्ण आशिल्ली आनी हाचे मुखार असल्यो घडणुको टाळपा खातीर आमी सगळ्यांनी पक्षाची बंधनां पळयनासतना एकठांय येवन समजिकायेन वागपाची गरज आसा अशें संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगलें। इंक्वायरी करने के लिए उस टाइम के स्पीकर जो कुछ भी कार्रवाई किया था उसी तरह आज का स्पीकर भी बहुत संवेदनशील थे। माननीय स्पीकर ने आदेश दिया है और सरकार भी इसमें बहुत ही संवेदनशील है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं तो कृपया कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए मैं उन लोगों से अपेक्षा करता हूं कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए सब लोग बहुत चर्चा में भाग लेने के लिए भी बैठे हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिल है ये विनंती करते हुए। However, सर मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी टू से दैट it has become the habit of some members to politicize all the issues. I once again request them not to politicize the issue. संसदेंत काल जाल्ल्या घडणुकेचो मुद्दो उबारून दोन्ही सभाघरांनी आज विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी बोवाळ घालो। ताका लागून राज्यसभा तशेंच लोकसभेचें कामकाज फाल्यां मेरेन स्थगीत जालें। राज्यसभेत तृणमूल काँग्रेसीचे खासदार डेरेक ओब्रायन हांकां संसदेच्या कामकाजांत आडखळी निर्माण करपाच्या आरोपा खाला अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी सदनाच्या उरिल्ल्या सत्रांतल्यान निलंबित केले। मजगतीं लोकसभेतूय विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी घाल्ल्या बोवाळाक लागून सभापती ओम बिर्ला हांणी 14 वांगड्यांक ह्या सत्रांतल्यान निलंबित केल्यात।
ओम बिर्ला हांणी हे घडणुके विशीं उलयतना सरकार कितेंच कारवाय करूंक शकना अशें स्पश्टीकरण दिवन हो मुद्दो संसद सचिवालय हाताळटलो अशें सांगलें। माननीय सदस्यगण, जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। मजगतीं लोकसभेत काल बोवाळ घालपी आरोपीक तशेंच संसदे भायर सरकारा आड प्रदर्शनां करपी हेर दोगांक काल दिल्ली पुलिसांनी अटक केल्ली। ते संबंदान दिल्ली पुलिसांच्या स्पेशल सेलान आज कागाळ नोंद केल्या। अटक केल्या चारूय आरोप्यां आड UAPA कलमाच्या खाला ही कागाळ नोंद जाल्या। हे साबार आरोप्यांक पटियाला हाऊस कोर्टान आज सादर केले। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर हांच्या मुखार सुनावणी जाली। पुलिसांनी न्यायालया मुखार आरोप्यांक 15 दीस पंखडीत दवरपाची मागणी केल्या। आज नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवनान आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दीस 2023च्या कार्यावळीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू वांटेकार जाल्यो। हे कार्यावळीत गोंया वतीन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हाजीर आशिल्ले। कार्यावळीत राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023च्या जैतिवंतांक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकी भोवमानीत केले। तशेंच राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवोन्मेषण पुरस्कार 2023च्या जैतिवंतांचोय कार्यावळीत भोवमान जालो। ते भायर ऊर्जा संरक्षणाचेर राष्ट्रीय चित्रकला सर्त 2023च्या जैतिवंतांक कार्यावळीत पुरस्कार भेटयले। ह्या वेळार उलोवप करतना कमीत कमी संसाधनाच्या प्रयोगान चडांत चड ऊर्जा निर्माण करपाचेर सोद जावचो अशी आस्त ह्या वेळार राष्ट्रपतींनी उक्तायली। करने वाले सभी ऊर्जा संरक्षकों और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नवाचार और नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाले पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सब द्वारा ऊर्जा संरक्षण और सस्टेनेबल लिविंग की दिशा में किए गए कार्य अन्य लोगों और संस्थाओं को प्रेरित करेंगे। मैं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के तहत चित्रकारी के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के महत्व को प्रदर्शित करने वाले सभी बच्चों की सराहना करती हूँ और उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभी लोगों का सुख और स्वास्थ्य प्रकृति के संरक्षण और अच्छे स्वास्थ्य में निहित है। अगर हम उपलब्ध संसाधनों का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते हैं तो प्रकृति पर और धरती माता पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा और सभी की ऊर्जा संबंधी और अन्य जरूरतें पूरी हो सकेगी। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव। नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूरा इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदियान, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावयल्यो खबरो। गोंय सरकार रस्तो अपघाताच्या प्रमाणात उणाव हाडपा खातीर फावो ते यत्न करता। अपघात प्रवण क्षेत्रांत 2 म्हयन्यां भितर ट्रॅफिक सिग्नल आनी गतिरोधक बसोवपाचें काम पुराय करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें। येरादारी विभागान तशेंच रस्तो येरादारी खात्यान दिल्ल्या सुचोवण्याचेर बेगोबेग कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें।
टास्क फोर्स केला पळय न्ही ताजें इम्प्लिमेंटेशन सुरवात जाता. हाजो अर्थ आमी एक्ट जायना आशिल्लें म्हणजे इंटरनल मिटींग सगळ्यो सुरू आसा. 100% जितकी आतां ट्राफीक आनी आरटीओ PWDक सजेशन्स दिल्या पळय न्हू ती फुडल्या 2 म्हयन्या भितर सगळीं सजेशन्स ऑलमोस्ट कंप्लीट जातली. वेगवेगळे कडेन ते खंयसर बॅरिकेडींग खंयसर स्पीड ब्रेकर खंयसर सिग्नल हे घालीत आसा. ऑलमोस्ट तेजो टेंडरींग हे तें कंप्लीट जाला. हांवें टार्गेट पयरूच 2 दिसाच्या पयलीं रिव्यू मिटींग घेतला तर एक 2 म्हयन्याचो टार्गेट घेतला. 2 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता कंप्लीट जातलें. बाकीचे आतां ट्राफिकान जे आसा पळय न्ही जायत आमचो SP ट्राफीक नवीन आसा तेणी वेगवेगळ्या पद्दतीन ताजेर एक्ट जावपाकूय सुरवात केला. आल्तिनो हांगा सुमार 10 कोटी रुपया खर्च करून बांदपाक येवपी कारखाने आनी बाष्प कार्यालयाच्या पुनर्बांदणीचो बुनियादी फातर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी बसयलो. ह्या वेळार कारखाने आनी बाष्पक मंत्री निळकंठ हळर्णकर हाजीर आशिल्ले. हे कार्यालय 2 वर्सां भितर पुराय करतले तशेंच हातूंत अत्याधुनीक सुविधा आस्पावीत करतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. GSIDCन ह्या कार्यालयाच्या बांदकामाचें काम हातान घेतलां. आयचो फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स तशें म्हटल्यार पळोवंक वचत जाल्यार बरेचशे जाण ते बारीक डिपार्टमेंट अशें म्हणून पळयता. बट पुराय गोंयांतले वर्कर सेफ्टी हाजे कडेन पळोवपी हें इन्स्टिट्यूशन आसा. हाजेर कंट्रोल दवरपी हें इन्स्टिट्यूशन आसा आनी ह्या इन्स्टिट्यूशनाक स्ट्रेंथन करपाची गरज आशिल्ली. एक म्हणजे जवळपास 40 वर्सां जालीं तशी पळोवंक वचत जाल्यार बिल्डींग कंप्लीटली डेल्युटेड कंडिशनान आशिल्ली आनी त्या लोकांची सेफ्टी पळयता आनी तांचेच जर हेल्थ सारकें नसत जाल्यार आमकां त्या खातीर तांची सेफ्टी आनी तांचें हेल्थ सारकें करप हें गरजेचें आशिल्लें. सो मिनिस्ट्रान प्रपोजल दिलो ताचे प्रमाणे तो फुडें व्हरून कंप्लिटली एप्रॉक्सिमेटली 10 crores रुपीजचो प्रोजेक्ट आज आमी फावंडेशन स्टोन घातला. विदीन द 2 years मॅक्झिमम 1.5 ते 2 वर्साच्या भितर हो प्रोजेक्ट आमी पुराय करतले. अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालयान कळंगूट कांदोळे आनी अणजुणच्या झोपडपट्टी वाठारा खातीर परवाने आनी नोंदणी खातीरची 3 शिबिरां घडोवन हाडली. अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी कांदोळेच्या 70 फूड बिझनेस ऑपरेटर तशेंच कळंगूटच्या 40 फूड बिझनेस ऑपरेटरांची ऑनलायन पद्दतीन नोंदणी केली. ह्या वेळार नोंदणी प्रमाणपत्राची बारीकसाणीन तपासणी करून त्याच दिसा नोंदणी प्राधिकरणान तांकां ती जारी केली. ह्या वेळार थळावे सरपंच हाजीर आशिल्ले. अणजुणच्या 25 फूड बिझनेस ऑपरेटरांक नोंदणी प्रमाणपत्र जारी केली. ह्या वेळार शिवोलीचे आमदार डिलायला लोबो हाजीर आशिल्ल्यो. गोंय सरकारान हालींच जारी केल्ल्या अधिसुचोवणेक लागून CMRY येवजणेन सुदारणा करून मुखेलमंत्री रोजगार येवजणे खाला रिणाचो लाव घेवन नवे वेवसायीक उद्देग सुरू करून स्वता रोजगार तयार करप गोंयच्या तरणाट्यांक चड सोयीचें जालां. ह्या सुदारीत CMRY येवजणे खाला उत्पन्नाची मर्यादा काडून उडयल्या आनी पिरायेची मर्यादा 50 वर्सां मेरेन वाडयल्या. नव्या तशेंच सद्याच्या वेवसायांत विस्तार करपा खातीर तशेंच 20 लाख रुपया मेरेन प्रकल्पाचो खर्च आशिल्ल्या उद्देजकांक रिणाचेर व्याज 2% उणें केलां. पर्रा म्हापशेच्या मनोहर पर्रीकार जंक्शन तशेंच म्युरलाचे उक्तावण कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो, शिवोलीचे आमदार दिलायला लोबो, आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या घरच्यांच्या उपस्थितीत तशेंच आतंकवाद विरोधी पथकाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदर सिंग बिट्टा आनी हेर मानेस्तांच्या हाजेरीत जालें. ह्या वेळार आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांचे इश्ट आनी चाहते व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी फुडल्या पिळगेच्या मनात सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांचे विचार रुजोवचे यत्न पालकांनी करचो अशें सांगलें. जे आमचे भुरगे जे आहा हे कशे प्रोग्रेसिव्ह जातले, एड्युकेशनान तांकां कसो हेल्प करप, बायलांक कशी हेल्प करप, लग्न जावपाक आसली ते चेडवांक कशें हेल्प करपाक जाय, म्हणजे जे विजन तेजे आसले असलो विजनरी लीडर आमकां गोंयांक मेळलो आनी फायनली देशाक मेळलो एज अ डिफेन्स मिनिस्टर. तेणे जे कार्य केलें आपलें एज अ डिफेन्स मिनिस्टर ते खूब जाणां एक मेजर जे आसले हे सर्जिकल स्ट्रायक तो एक फामाद जालो, पूण तेचे भितर कितल्यो फायली तेणे क्लियर केल्यो जे इंडियेक डिफेन्स सिस्टमाक जे वस्तू जाय आसले ते तोच जाण आसलो आनी टू शेअर विथ व्हेरी फ्यू पीपल. तेका फामाद जावपाक नाका आसलो तेका.
ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आणि आतंकवाद विरोधी पथकाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदर सिंग बिट्टा हांणी ह्या वेळार उलयतना देशाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांचे सारखे व्हड फुडारी मेळ्ळे ज्यांनी आतंकवादी संघटना आड झूज दिवपाक सेनेक मेकळीक दिली अशें सांगलें। गोवा की डेवलपमेंट, गोवा का विकास, आगे फिर तरक्की के रास्ते के ऊपर उनका एक सपना था। पूरी दुनिया से लोग आते हैं इधर, इसको साफ सुथरा रखना, इसकी डेवलपमेंट, इसका विकास सरकारें करती, पुलिस अपना काम करेगी, पर गोवा के जो आम लोग हैं, जो उनके अंदर सेक्युलरिज्म है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं पूरे देश में जाता हूं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रोज मेरे लेक्चर होते हैं। कल भी राजस्थान में मेरा लेक्चर, मैं उनको बताता हूं गोवा जाओ, शांति लो, एंजॉय करो, पर गोवा के लोगों से उनकी संस्कृति, उनके संस्कार, उनका भोलापन, उनकी ईमानदारी, वो भी जरूर सीख के आओ, तभी हम भी उनके रास्ते में चले। ट्रायफेड ह्या केंद्र सरकाराच्या जनजातीय व्यवहार मंत्रालयान आयोजित केल्ल्या ट्रायबल आर्टिसन एम्पॅनलमेंट मेळाव्याचे उक्तावण मडगांवां जनजातीय कल्याण संचालनालयाच्या उपसंचालकाच्या कार्यालयात जालें। ह्या कार्यावळी अंतर्गत जनजातीय समाजाच्या कारागिरांक आपली कुशळटाय लोकांमुखार सादर करपाची संद मेळोवन दिवप तशेंच रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध करपाचो हेत आसा। ह्या कार्यावळीक जनजातीय कल्याण खात्याचे उपसंचालक स्वाती दळवी मुखेल सोयऱ्यो म्हूण हाजीर आशिल्ल्यो। ह्या वेळार उलयतना जनजातीय कल्याण खात्याच्यो उपसंचालक ह्या समाजाच्या कारागिरां खातीर सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यां विशीं म्हायती दिली। आता आमचे प्रोग्राम आयोजित केला ते नॉन पॅरिशेबल, म्हणजे जे दुसऱ्या देशांत वतले आता ते हांगा सिलेक्ट करतले आपले हँडमेड जे आयटम आसात किंवा घरगुती कितें आसूं तांचे ते आता निरीक्षण करतले आणि ते आयटम ते मागीर आपल्या हातून व्हरून सिलेक्ट करतले। जवळ जवळ 150 तर तांचे ते सिलेक्शन जाले जाल्यार एक तर तुमचेच लोकांक फुडे ते बिझनेस कशे करपाक तांचे बरोबर टायप करपाक मेळटलें। दुसरें म्हणल्यार ताजे तुमकां हांगा स्किमीक बेनिफीट मेळटा। हे ताणें फक्त ट्रायबल लोकां खातीर हे आज अरेंज केल्लें आसा। सो म्हाका दिसता तुमी ते तुमची कला आनी हे जर दुसऱ्या देशांनी पावयली न्ही जाल्यार ताजो तुमकांय उपयोग जातलो, तांकांय फायदो आसतलो। केव्हीआयसीचे सहाय्य संचालक प्रमोद आंबटकर हांणी ह्या कार्यावळीचो हेत जनजातीय कारागिरांक स्वताचो रोजगार तयार करपाक उर्बा मेळची हो आसा अशें सांगलें। जनरेशन प्रोग्राम किंवा त्याला हिंदीमध्ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना असं म्हणतात। तर या योजनेमध्ये आता तुम्ही लोक हे जे आर्टिकल्स जे बनवताय, इकडे काही खाद्यपदार्थाचे आहे, काही बांबूचे आहे, काही मला वाटते ताडाचे वगैरे पण आहे, ते असे उद्योग आहेत केलेले, स्टार्ट केलेले आहेत। तर असा उद्योग तुम्हाला स्वतः चालू करण्यासाठी म्हणजे नवीन उद्योग जो एक्झिस्टिंग आहे तो नाही, कारण की द मेन एम ऑफ खादी अँड विलेज इंडस्ट्री कमिशन इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर यू, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर यू अँड ऑल्सो टू गिव्ह द एम्प्लॉयमेंट टू द अदर्स। हे आमचं मुख्य उद्देश आहे। तर त्याच्यासाठी म्हणून फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी ही जी स्कीम आहे PMEGP स्कीम आहे, या स्कीम मध्ये आम्ही 50 लाखांपर्यंत प्रोजेक्ट सँक्शन करतो। खबरापत्रांत घेऊया अनेक एक ल्हानसो विसव। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो।
सैमीक संपत्ती उर्जेचेर आमी चड काळ आदारून रावंक शकना, कारण ती दिसान दीस उणी जाता. उर्जेच्या वापराविशीं आमी खूब गांभीर्यान चिंतूंक जाय आनी उर्जेच्या पर्यायी स्त्रोतांचो विचार करचो पडटलो, अशें पर्यावरण आनी न्याय वेवस्थेचे मंत्री आलेस सिक्वेरा हांणी आज वीज खात्यान आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय उर्जा संवर्धन दीस मनोवपी कार्यावळीत उलयतना सांगलें. बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालया अंतर्गत राबयल्ल्या गृह आधार येवजणेवरवीं वाडट्या म्हारगायेचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर तशेंच मिडल, लोअर मिडल आनी गरीब स्तरावयल्या लोकां खातीर आधार मेळोवन दिवपाक आर्थीक मजत म्हणून ₹150 दर म्हयन्याक लाभार्थ्यांक मेळोवन दिता. ह्या येवजणेची सुरळीत अंमलबजावणी जावची ह्या खातीर म्हयन्याक मेळपी आर्थीक मजत आतां आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम आनी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टमा वरवीं जातलें अशें खात्यान कळीत केलां. हाका लागून आपलो आधार क्रमांक बँक खात्याक जोडून हे प्रक्रिये वरवीं 1 जानेवारी 2024 मेरेन करून घेवचो अशें आवाहन खात्यान केलां. बायलांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करतनाच समान संद आनी तांच्या कल्याणा खातीर केंद्र सरकारान जायते उपक्रम राबयल्यात. नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया हांणी देशांत लिंग प्रमाण बरे तरेन दवरपा वांगडाच नरेंद्र मोदी सरकारान बायलांचे उदरनिर्वाह आनी प्रगती खातीर जायती पावलां उखल्ल्यात हाचेर समाधान उक्तायलें. कोई महिला एंटरप्रेन्योर्स हो, स्टार्टअप करे और वो स्टैंड अप होना चाहते हैं, अपने क्षमता पर खड़ी होना चाहती है, 10 लाख से 1 करोड़ कि बैंक से सहाय मिले, उसके लिए भारत सरकार ने योजना चालू की. उसके लाभार्थी 80% महिलाएं हैं. मुद्रा योजना की हम बात करें तो मुद्रा योजना की 68% लाभार्थी महिलाएं हैं. महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए मोदी गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसका लाभ लेके हमारे देश की महिला आज सशक्त और संबल हो रही है. संयुक्त राष्ट्र महासंघान भारताची स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज हांणी UNGAत आज उलोवप केलें. दक्षिण आशिया विशयाचेर लक्ष केंद्रीत करतना भारत हें सगळ्यान व्हड लोकतंत्र आशिल्ल्यान सदांच दक्षिण आशियाचो आवाज जावन वावुरतले अशें कंबोज हांणी सांगलें. तशेंच गरज पडटा तेन्ना फावो ती पावलां उबारपाक भारत फाटीं सरचो ना अशें उतर तांणी हे बसकेंत दिलें. Since 2009, stepping into the 15th year of the intergovernmental negotiations, my delegation is firmly of the view that we cannot have old wine in new bottles and expect new results, which is comprehensive reforms. Conversations on convergence and divergence alone can only lead us so far. As diplomats, we know that countries do not change positions unless in a negotiating mode where we create possibilities of real and meaningful exchange. Let me remind all of you that the summit of the future, unlike the intergovernmental negotiations, is actually an intergovernmental negotiating process. We need to get real. India, as the world's largest democracy, will continue to strive for the voice of the global south to be heard on the urgency of immediate action in this regard. दक्षिण आफ्रिकेच्या जोहान्सबर्ग हांगा भारत आनी दक्षिण आफ्रिके मजगती सुरू आशिल्ल्या 3 खेळांच्या T20 खेळामाळेचो निर्णायक खेळ आज रातचो 8:30 वरांचेर सुरू जातलो. हे आदी पावसान दोनूय खेळांनी आडखळी हाडिल्ल्यान एक खेळ पुरायपणान रद्द जालो जाल्यार दुसरो खेळ दक्षिण आफ्रिकेन DLS प्रक्रिये वरवीं 5 गडी राखून आपल्या नांवार केलो. ताका लागून सध्या ह्या खेळामाळेंत दक्षिण आफ्रिकेन 1-0 अशी आघाडी घेतल्या. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केले ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.9 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 22.1 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या ती परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभा सचिवालयाचे 8 कर्मचारी जाले निलंबीत. 4 आरोप्यां आड दिल्ली पुलीस स्पेशल सेलान कागाळ जाली नोंद. संसदेच्या कामकाजांत आडमेळ हाडिल्ल्यान डेरेक ओब्रायन सयत 15 खासदार पुराय शियाळी अधिवेशनांतल्यान जाले निलंबीत. संसदेचे कामकाज फाल्यां मेरेन स्थगीत.
अपघात प्रवण क्षेत्रांत गतिरोधक आणि ट्रॅफिक सिग्नल बसोवपाचें काम 2 म्हयन्यां भितर जातले पुराय. अपघातांत आळो हाडपा खातीर येरादारीत पुलिसांच्या सुचोवणेची बेगीनात बेगीन जातली अंमलबजावणी, मुखेलमंत्री. CMRY येवजणेत सुदारणा. येवजणेखाला उत्पन्नाची मर्यादा काडून उडयल्या आनी पिरायेची मर्यादा 50 वर्सां मेरेन वाडयल्या. आनी उर्जेच्या पर्यायी स्त्रोतांचो गांभीर्यान विचार करचो पडटलो. पर्यावरण आनी न्याय वेवस्थेत मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हांणी उर्जा संवर्धन दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत उक्तायलो हुस्को. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 122 चेर तुमी पळोवपाक शकतात. आतां हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.